विदेशी नागरिक आशिल्ली झरिना आनी आंतोलिना ही दोगांय जाणां पासपोर्ट आनी व्हिसाची मुदत सोंपूनय सांखळे वाठारांत बेकायदेशीरपणान रावतालीं। हे विशीं म्हायती मेळटकीच FRRO म्हळ्यार विदेश गमन नोंदणी कार्यालय आनी दिवचल पुलीस स्टेशनाचे एके टिमीन जोड कारवाय करतना सांखळे वाठारांत धाड घालून ह्या दोनूय विदेशी नागरीक आशिल्ल्या बायलांक ताब्यांत घेतली। उपरांत तांच्या आड वेगवेगळे गुन्यांव नोंद करून तांकां रितसर अटक केली। अटक केल्ल्या दोगूय बायलांक 14 दीस न्यायालयीन कस्टडीत दवरपाचो आदेश दिवचलच्या JMFCन दिला। उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता, दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक विल्सन डिसोजा हांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक विजय राणेसर आनी FRROचे PSI पराग पारेख हांच्या फुडारपणा सकयल टिमीन ही कारवाय केल्ल्याचें कळटा। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।